Pasca फेस्त वडलेंगी या नथला फेस्त क्रिसमस वडलेंगी या ईस्टर 50-50 खंयचें वडलें आज ईस्टर म्हणून गाय पास्का फेस्त या ईस्टर वडलें फेस्त क्रिस्तावांची सकड फेस्तां काडल्या री पास्काचें फेस्त काडूंक जायना दुबावा विने क्रिसमस चड रंगाळ गोटो नेकेत्र कॅरल्स ग्रीटिंग्स कुसवार सांताक्लॉस तरी पास्काक समासम नाही देखून पास्काची देवस्तुती ग्रेस्त जावन आसा हर शब्द हर क्रिया अर्थाभरीत उजो उजवाड वात पास्काचें गीत दादोशी वाचपां उदकाचो आशिर्वाद बाबार्थ्याची परगट उसारणी हे थोडे आयच्या जागरणेचे विशिष्ट अंश जावन आसात बाबांनो आनी भयणींनो पयल्या भागांतल्या उज्या उजवाडाचें भौतीक आनी आत्मीक महत्व अशें आमी समजूं येता उज्याक लागून कांय पेटता कांय जळटा कांय तापता कांय सुकता कांय कटता आडटा शिजता बसता उकडता सळसळटा कतकत्ता हुलपाता करपाता तपसता नितळता भस्माता उज्याक रूप वा आकार ना देखून तो अदृश्य देवाचो सुप्त संकेत उज्याच्या रुपार इस्रायलाक रक्षण मेळटा आनी मार्गदर्शन लाभता सोदोम आनी गोमोराचेर उज्याचो पावस येता वायट अवदेशी देवाच्या क्रोधाचो गुर्त आसता उज्या बलिदाना देवाक संपूर्ण समर्पित मेस्सिया उज्यान आनी आत्म्यान स्नान दितलो संसाराक उजो लावच्याक तो जेजू आयलोलो उज्याच्या जिबा रुपार पवित्र आत्मो देवलोलो उजवाड देवाचें पयिल्लें रसन काळोख वायट आसो मरणाचो घुसपटाचो संकेत तर उजवाड बरी आसो जिवीत आसो बेसावाचो संकेत इजिप्तगार काळोखान सासपातना इस्रायल उजवाडान शाबीत आयन आसले जेजूचें जनन अंकाराच्या लोकांचेर प्रकाश पांकलें गोवळ्यांक प्रकाश भरीत दुतांद्वारी जाणट्यांक नेकेत्राद्वारी उगडापण लाभलें जेजूस संसाराचो उजवाड ताचे थंय एकवटलेले शिसी संसाराचो उजवाड निकोदेम काळोखांतावन उजवाडाक आयलो तर जुदास उजवाडांतावन काळोखांत घुसलो उजवाडाची भुरगीं जावच्याक आमचें आपोवणें तुजें आनी म्हजें तरी संपतलें काळखी रात कांय सुवरोंक ना दुबाव कावचेनी तो वेळ बाबांनो आनी भयणींनो जेजून पयलेंच जागवणी दिल्लो वॉर्निंग दिल्लें तरी त्या शिसांक समजलें ना तो वेळ तांचो बाबार्थ आदी केदीकच हालोवंक ना ह्या भाशेन चॅलेंज दिवचो वेळ जावन नासलो तरी तांच्या मोतीक तें रिगलें ना तो वेळ जेजू सांगता हांव आसा जेजूचो शीस हांव जावन आसा जेजून म्हाका आपयलो म्हूण उक्त्यान पासारूंक तांकां साध्य जायना तसलो तो वेळ जेजूक जडते सालांतावन जडते सालाक वर्न वयसो या फैसाल दिवचे खातीर जेजूक ओडन वर्सो तो वेळ जावन आसलो ताका इतलें मारलें की बाबांनो आनी भयणींनो ताच्या तोंडार वळख समेत मेळनातली तरणाटपण थंयसर लिपल्लें सोबाय ताची माजवल्ली खंय मसोरगी म्हळ्यार सूर्योस लजेक पडोवन आपली उजवाडाची किरणां फांकूंक विसरलो भूमी वा धरती कंगाल जाल्ली नर्वस जाल्ली कांपोन लागून ती थंयसर फुटूंक लागली बरोवपी सांगतात सगळ्या जेरुजलम शहरांत फोंड उक्ते जावंक लागले आनी थंयसर त्या देवळांत कर्टन पिंदूंक लागले आमी समजूंक जाय
ताच्या लागशिल्ले शीस सयत चकीत जाले विचारन होसगी आमी चिंतलो तो जेजू मेसिया होसगी तो देवान मागलोलो देवान धाडलोलो ह्या संवसाराक सगळ्यांक राखून दिवच्याक होसगी ह्या जेजूक समाजेंत सगळ्या हुजीराज विलन केला तो आज एक सुरू जाला सक्तीहीन जाला ते धांवले भियेले गोंधळान भरले कंतिश्ट जाले घुसपडले काम नसतना बेकार जाले एक सुरे जाले आणि चड करून बाबा आनी भयणी बियान लिपले काळखे रातीचो शुक्रार मात्र न्हय सोनवारी काळोख असो जालो काळोखान भरलेलो साबात आयलो गोंधळान भरलेल्यो त्यो घडयो जावंक पावल्यो जें कितें हाचे आदी जेजून केल्ले ते सगळे तांच्या मोतीक एका फाटल्यान एक येतले पूण कितें ते मोतींतले काडूंक जायना एकच ते जेजू मेलो कुर्सार मेलो त्या कुर्सार नालिसायेचे मरण तो मेलो थंय तो रूख जाला ताची कूड हालना निर्जीव जाल्या ती निर्जीव कूड सकला देवयतात ते हात घट जाल्ले हात बांदतात वस्त्रांत ताका गुट लायतात आनी ताका फोंडान निखेपितात सवाल एकच तोसगी जेजू आमचो मेस्त्री तोसगी एक दीस उदका वयर चलोवन आयिल्लो कितल्यागी पिडेस्तांक तो गुण केल्लो दोळे नातल्यांक दिश्ट दिल्लो केप्यांक आयकशें केल्लो मोन्यांक उलयशें केल्लो हात नातल्यांक ह्या आरेगाराच्या पिडेंत आसल्ल्यांक सारकें केल्लो कोडकारांक नितळ केल्लो होसगी तो जेजू उदक आसलें तें वायन केल्लो रुपांतर जावन सर्गेच उक्तें करून सगळे ह्या शिसांक दाखयल्लो होसगी तो जेजू पूण खंयगी बाबा आनी भयणी एका कडेन काळजाच्या कोणशाक बगता की जेजू दिवो पालवोंक ना उतरां उगडासाक येतात त्या जेजूची ताच्या मम्माक कळीत आसलें मोरयेक कळीत आसलें तो देव ही वॉज गॉड ती थंयसर उबी आसली न्हय केवल मेसिया मोरचें तें पळोवंक तसो देव म्हणटा तें मोरता तें पळोवंक जैते वनरायान मोरचें तें पळोवंक न्हय बगार 9 म्हयने पोटांत ववयल्लें तिचें बाळ जतनायेन वाडवळ दिल्लें पोस केल्लें तें तिचें बाळ मोरता तें पळोवंक थंयसर ती आसली तांच्या तकलेंत एक उगडास येता ह्या वेळार मोरनाक फर्मावचें पळयल्लें नाईम गांवांत त्या विधवेच्या पुताक आपडन केवल आपडन ताका जिवंत करण तो उठलो आनी गेलो मरण पावल्ल्या त्या चेडवा लागीं तो उलयता तालिताकुम तें उठता आनी चलता लाजराच्या फोंडा कडेन तो चलता भायर रावता आनी म्हणटा ये भायर ये तो सयत उठता ताणें मेल्ल्यांक जिवंत उठोवन दाखयल्लें पूण आतां मरणांतावन उठयल्लो तोच मनीस न्हिदला तो मेला होपलेस लाइफलेस हेल्पलेस फेथलेस फियरफुल नर्वस अपसेट निराशी जीवनातले उर्बनातले अविश्वासी बावार्थवीन बिवकुरे कंगल ते जाल्ले सगळो सोनवार दीस आनी रात पूण आई तरफांत्यार शॉक फोन रितो आसा कितें घडलां कितें गी बदललां सगळ्या आदल्या जिवितांत सगळ्यांक जिवंत उठयले परत मरण पावोंक जिवंत उठले जाल्यार पूण हो जेजू बाबा आनी भयणी केदीकच परत मरणा जावच्याक उठला तो हांगा ना तो उठला जावन जाप सगळ्यांक जोखून जेजू विरोध उलयतात तांकां तो उठला जावन जाप सगळ्यांक जे कोण ताचेर दुबावले तो उठला जावन जाप सगळ्यांक जे कोण जेजू व्हड पातकी म्हणून ओलायल्ले
सगळ्यांच्या अपेक्षा वयल्यान तो उठला, जाप जावन रोमाच्या चक्रवर्तीक, त्या फारिजेवांक, त्या साधू सेवांक जाप जावन मोरनाक फोंडाक घेवन हातान ती सकत सकत केदींस सरणात असली. संपदले कितें? जेजू म्हणटा मुझे मिसांव संपदले, म्हज्या नाडी जायना देवा. त्या वेळार देव म्हणटा रैतान बी वंपलां, ते मातयेन पडलां, कितें जाता ते हांव जाणा आनी म्हजें प्रारंभ जाता म्हज्या विंचलेल्या थंय, तुमचे आनी म्हजे थंय. तर बाबा आनी भयणी, जीवनपणांत कितें घडटा? येदोळ जेजू एका जाग्यार एका कडेन सीमित असलो जाल्यार ताका मेळाचे तर एकल्यान रुखार चढ जाय पडले, आनी एकल्यान 10-10 हजारो लोकांमध्ये इड्यांतलो वचून रिगा जाय पडले, आनी एकल्यान कश्टांनी ताचे आंग वस्त्र आपट जाय पडले, आनी थोड्यान एकल्या वोवय जाय पडले. जाल्यार आज जेजू सगळ्यांक सगळे कडेन सगळ्या वेळार पुनर्जीवन जेजू आमचे सांगता. जेजूच्या जीवनपणा आदले अपोस्तल पोरण्यासल्लाचे जाल्ले तर जेजूक समजूंक ते प्रयत्न करनासले तर जीवनपणा उपरांत ते संपूर्ण नव्या सल्ल्याचे जाले. दीस रातीचे तफावत तांचे थंय आसले, दीस रातीचे बदलावण थंयसर आसले. रेवेर आपले घर बांदून आसलो तो पेद्रू खरेंच कडाप जालो. पदवेक आशिल्लो जुवांव क्रिस्ताच्या मोगाचो शीस जालो. तो दुबावी तोमास उर्बेस्त मिशनरी जालो. खुर्सार एक सूर्याक मोरूंक सोडले ते बिवकुरे अपोस्तल, त्या कुडांत वचून बियाण तरतरतले ते अपोस्तल जीवनपणा उपरांत वचून म्हणटात तुवेंच ताका मारलो, तुमीच ताका मारलो, आमी जावन आसांव साक्ष, आमी जेजू खातीर जियेतांव, जेजू खातीर मरतांव, जेजू खातीर आज उलयतांव. आनी अशें साक्षी जावन विविध गांवांनी सुवार्ता परगट करून मार्तीर मेले. हें कशें साध्य जालें? एका काळार क्रिस्तवांक दगदिल्लो सावलू दीस उजवाडचे भितर क्रिस्ताक साक्ष जावंक पावता आनी म्हणटा आतां हांव न्हय, तो क्रिस्तच म्हजे थंय जियेता न्ही. त्या देखून बाबांनो आनी भयणींनो, पुनर्जीवनपणा विशयांत उलोवचें म्हळ्यार आनी मुखार धर्नीक आमी शेवटाना म्हणून न्हय, आनी मुखार इस्टर केल्ल्यान तूं कोरोना नपयस जाता म्हणून न्हय, कॅन्सर पिडा चलता म्हणून न्हय, आमचे गांठी दुखी कितें आसा, तकली पडाभर पाट दुख आसा तें सगळें नपयस जाता म्हणून न्हय, जिविताच्यो काळख्यो राती येवच्यो नांत म्हणून न्हय, जिवीत दसचे तसल ह्यो घडयो येनात म्हणून न्हय, दुख बेजाराई पिडा निराशा ना समाधान बे कावजेनी आसचे ना आमच्या जिवितान म्हणून न्हय. बघार मरण मेला, जैत लाभला, सर्ग बसायला, सर्ग संतोषता, आंज बडवे गायन गायतात, तो जियेला. आमी खंडीत जावन त्या जिवंत क्रिस्ताक साक्ष जाल्या. तर बाबा आनी भयणी, कितें बदलता? जिवीत म्हणल्याची समजणी बदलता, क्रिस्ती जिविताची दिशा समजता. चेंज ऑफ आउटलुक. क्रिस्त पूर्व आले क्रिस्त शाखा जाता, वेळ काळस बदलता. तेच मनीस, तीच समाज, तीच परीक्षा, तोच लोक, तेच फारिजेव साधू सेव, तेच कष्ट दगदवनी पिडा, पूण पळोवची रीत बदलता, जियोचे कारण बदलता. येदूळ म्हणसर म्हाका म्हजो मान, म्हजो गौरव, म्हजी पदवी म्हणून जियेल्ले आस्तावन एकाच कारणाक जियेता, त्या क्रिस्ता खातीर. येदोळू जेजू गुण करचो, राखचो, पोट भरचो, जेवण दिवचो, अजापां करून हजारां लोकांक वाडचो मनीस जाल्लो जाल्यार आतां तो सोडवणदार जाता आनी हाका ते साक्षी जाता. तर साक्ष आमी कशें जावचें बाबा आनी भयणी? आज जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी बदलूंक आसा. आमी काम करता, सगळे काम करतात, संवसारांत जीवन आसात ते हर एकले काम करतात. पूण पळया, क्रिस्तांव इस्कॉलां जावंक पुरो, क्रिस्तांव इन्स्टिट्यूशन्स जावंक पुरो, क्रिस्तांव हॉस्पिटल जावंक पुरो, त्यो वेगळ्योच दिसतात.
भारतांत जावंक पुरो सगळ्या संवसारात जावंक पुरो क्रिस्तांव इन्स्टिट्यूशन्स म्हणटाना दुसऱ्यांच नांव आसा सगळे राजकारणी सही सांगतात बरें जाता तर क्रिस्तांव इन्स्टिट्यूशना वरवीं कित्याक समाज सेवा हर एक लोक करता पूण क्रिस्तांव करतना ते वेगळेंच कित्याक म्हळ्यार आमी जियेता एका माऊल्या खातीर क्रिस्ती माऊल्या खातीर ते माऊल्य आमी आमच्या सेवेन दाखोवन दिता त्या क्रिस्ता खातीर तेंच कित्याक फादर स्टॅन्स आमी पळया जैलांत थंयसर तो आसा जायते मनीस ताचे बराबर त्याच कारणा खातीर जैलांत आसात पूण स्टॅन्स स्वामीचें नांव वयर आसा उखलून धरतात कित्याक तो जियेता ताचे खातीर न्हय तो ते कस सोंसता ताचे खातीर न्हय एक क्रिस्ताचो याजक जावन मनियारी जावन त्या आदिवासी मनशां खातीर वावर करनासा न्हय त्या देखून ताची माऊल्यांं पळोवन ताचें नांव आज वयर आसा तर बाबांनो आनी भयणींनो समजचो कितें जेन्ना क्रिस्ती माऊल्य आमी उखलून दवरता सवयर पडटा आमकां वी बिकम इनडिफरंट पळया कितेंय घडूं आमकां पडून वचूंक ना समाजीन कितेंय घडूं आमकां पडून वचूंक ना कितेंय रेट चडली आमकां पडून वचूंक ना तें पळोवन दी जेजून तशें करूंक ना जावंक पुरो जेंतील जावंक पुरो त्या सामार्यागार खंयसर गेल्यार खंयच वायट आसा ताणें सगळ्यांक कोण कितें लेखीन आसतना वायट तें वायट म्हणून दाखोवन दिलें आमी खंयसर आसा आमकां कितेंच फरक पडना क्रिस्ती माऊल्यां आमच्या जिवितांत कशें आमी उखलून दवरता समजून घेवंक जाय बाबा आनी भयणी एक दाखलो दिता असले जायते दाखले आसात एक दाखलो दिता एक बस ओनर आनी ड्रायव्हर कंडक्टराचे कोण बस आसा तांणी फाट समजूंचे नाका जर तर तशें करता जाल्यार बरें जावया एक बस ओनर क्रिस्तांवांचो ड्रायव्हर आनी कंडक्टर अक्रिस्तांव म्हणचे ती नोवेंत बस घेतले ब्लेसिंगा खंयसर हाडले इन्फंट जीजस श्राइन हांगा ब्लेस केल्ले खंयसर येलें कित्याक ड्रायव्हर आनी कंडक्टर अक्रिस्तांव आयुध पुजेक येता त्या दीस ब्लेस करता एका आमी फॅक्टरीक येता शॉपाक येता जायते याजक हांगासर विविध जाग्याक येतात बाबा आनी भयणी आमी पळयलां हांवूच ताका साक्ष पयले 9 वरां वचून हांव ब्लेस करता आमचें ब्लेसिंग जालें मागीर कोण येता सांगी जय गियावे क्रिस्ती माऊल्या तेंच ती फॅक्टरी एका अक्रिस्तांव भावाची जाल्ली जाल्यार आज हांगासर इतले याजक आसात कोण थंयसर वचून ब्लेस केला एक बस आसा तेंच अक्रिस्तांव एकलो ओनर जाल्यार हांव कंडक्टर हांव ड्रायव्हर जाल्यार तें बस हांगा हाडूंक जाता काय जर ताका कॉम्प्रोमाइज ना ताच्या देवातय ताच्या बाबार्थातय म्हाका आनी तुका कित्या बाबा आनी भयणी कित्या अशें घडटा सगळ्या आमच्या जिवितांत केदळा मनी जेजू विशांत आमी उलयलां काय सगळ्या आमच्या जिवितांत जेजू विशांत आनी एकल्या साक्ष आमी दिल्या काय मॉलांत जावंक पुरो पोर्टी एम पाय हॉलांत जावंक पुरो ऑफर आयली दायजी वर्ल्डर न्यूज आयलो घडयेन कितल्या सणांक आमी फॉरवर्ड करून तें आनी हाचे वरवीं कितें बरें जालें 10-12 जणांक गेली बिझनेस जालें तुका कितें फायद्याचें तेंच तुज्या जिवितांत एक क्रिस्ती परजा जावन सदांच देव बरें करनासा हाचे विशान आज मुसर एक फॉरवर्ड केल्लें आसा बियान करता हांव एक मेसेज आयली इफ यू डोंट फॉरवर्ड दीस विदीन 15 मिनिट्स इन 10 days यू विल have so many problems बेन दिसता मेळ्ळ्या फॉरवर्ड करता कितल्या हजार प्रत्यो हांगासर झेरॉक्स करून दवरल्यो आसात रफ बुक जावन यूज करीत तितल्यो आसात प्रत्यो झेरॉक्स शॉपाक वचून हांगासर आनी झेरॉक्स करच्यो आनी दवरच्यो बियान की देव म्हाका कितें करता म्हूण जीवन जाला ती साक्ष दिया जेजून जिवितान बरें केलां तें साक्ष दिया त्या बियान न्हय तर जाल्लें जाल्यार कितेंय घडटें बाबा आनी भयणी एक अक्रिस्तांव भाव जेजूचो मोग साधता ताका ताची वळख जाता पळया मेटांनी मेळ्ळ्या मनशाक तो सांगता ताका कळिता मुखार कितें जाता कॉन्सिक्वेन्सीस कितें आसात म्हणून तरी तो सांगता म्हाका आनी तुका वी टेक एडवांटेज आमी फारीजेवा भाशेन विसलली परजा कांय परवा ना आमचे पयशे पळयल्यार जालें काम मेळ्ळ्यार जालें बरो पती बरी पती नासल्यार जालें बरीं भुरगीं आसल्यार जालें तितलेंच आमचें मागणें
क्रिस्ताची साक्ष जावचें म्हाका आनी तुका पडून वचूंक ना न्ही बाबा आनी भयणी. बिझनेस जाय म्हणून कितल्या जाणांनी ऑफिसांत आसलो कुरीस काडून उडोवना. पातयेनी कोणाचेर साक्ष कोणाचे आमी. कितले जाणांच्या ऑफिसांत ह्या व्हेकल आनी लिंबे आनी मिरसांग आजुनूय उमकाळून आसा. कांय नांतर भितर रिकतना एकलो काळो एकलो गोंगो ओमथे आसा. नांतर कुवाळो आसता, नारळ आसता. कोणाचेर पातयेनी. एका वाटेन कुरीस रिकतना गोंगो काळोस. पितीसपण आमी कितले जण आदारना बाबा आनी भयणी. इस्टर जायगी आमकां. जेजूचें पुनर्जीवन पण आमकां जायगी. क्रिस्ता पुर्वास जिवीत जालें आमचें. ही क्रिस्ती मौल्यां एका वाटेन तर बाबांनो आनी भयणींनो सेवा. दुबळ्यांक पळयतना, निर्गतिकांक पळयतना, घर पडल्याचें घर पळयतना, ह्या शिकपणांतल्यांच्या भुरग्यांक पळयतना, ह्या वाटेर कितें जाल्लें पळयत आसतना जर म्हाका आनी तुका बिरमो दिसना, तुमकां मात न्हय आमकां याजकांक रिलिजियसांक जर आमकां बिरमो दिसना जाल्यार आमचें मॅन्युफॅक्चरींग डिफेक्ट आसा. खंय म्हणी आमी चुकल्या क्रिस्ती बाबत जियोवच्यांक, क्रिस्ताक साक्ष दिवच्यांक आमी क्रिस्ती जल्मोनी फायदो ना अशें भोगता म्हाका बाबा आनी भयणी. जो क्रिस्त थंयची येता तो नवीर आसना. तो क्रिस्ताकच नेसला तर क्रिस्ताच्या मोगान तुवें आनी हांवें लासूंक आसा. त्या देखून आमी भिजलले, बावडे, शेळमेडे, अर्देकुऱ्याचे आमकां क्रिस्तावांक एक विपर्यास. It's a shame that we are sad, upset and gloomy. जेन्ना आमी पुनर्जीवन क्रिस्ताची हातेरां आनी नव्या संवसाराचे कारबारी म्हणून समजून घेवंक शकता, तेन्ना आमी सांगूंक शकता की we are the Easter people and Hallelujah is our song. आमी जिविताचे मनीस आनी आमचें गीत, आमी जिविताचे मनीस आनी आमचें गीत. हजारांनी लोक आसा हांगा. आणखी गुड फ्रायडे आसात गी. आमी जिविताचे मनीस आनी आमचें गीत व्हडल्यान आमी जिविताचे मनीस आनी आमचें गीत हालेलुया म्हणूंक पावतली हांव. तर अखेर समच्या पयलें एक सांगणी सांगूंक आशिता. हस्त मेल्यार कितें मेळटा? हस्त मेल्यार धाडो मेळटा. रूख मेल्यार लांकोड मेळटा. राजकारणी मेल्यार भुरग्यांक वता रजा मेळटा. जेजू मेल्यार जिवीत मेळटा. ससनाक उरता तसलें. तर तुका आनी म्हाका साक्ष जावंक आपोवने त्या सोम्याची पुनर्जीवन क्रिस्ताची. हालेलुया. सदांच गावची. आमेन.